सांगू तुगेले तेल तू हिंगा रोजी रोजी म्हजे बराबर जेवणा यो भायर हॉटलांत सकाळ फुडें बसून हिंगा बुका चित्ते जेवणा यो आगो हॉटलांत जेवण तुका हांव दिता दिट्या कोडे दिट्या को तें हॉटेल आहा तें तूं जाणा ते हॉटेलां यो सगळो ते स्पेस हांव कोतलो येता बरें येता मुगो बरें जेवण आसा जाल्यार जेवण आहे टिट्यार मरे बरें मागीर मेळची ओय ओके बरो कोण चल कुटूर्यो कुटुरी एका दाखयती हांव कुटुरी आय सायबा ओ आनी म्हाका जेवण आपयन गेला हेच्या पयलीं सांतू आपयन गेला आनी दोगांयनी एक हॉटलां आपयलां कितें जावपा आहा तें जातालें म्हाका कित्या पडा रोजी तूं उडोस येशें तेशें तें चोयता कितें जालां सगळें डिस्टर्ब आशिल्लें गो तूं काय न्हू हा ए रोजी तू काऊन डेट माताने तू ये येडग्या बारा बोंता वय ए तू इन डेट माल्या त्याक डेट हांय माल्या वो कित को थिंगा कोंकरे को अरे को आईन डेट मारून सांगत तू काऊन डेट हांय माल तेका मातशें ओगी राव आई हांवें डेट तुम दोगांय कुमाल्या दोगांयकूय तुम कितें अभ्यास तें जगोटाय आ चय आय आनी मरे आमी भरपूर जेया हाया पिया आनी मागीर बील तुम दोगांय वांटून फारीक कराय दोगांय वांटून हारी करपा हय कित म्हणटा अरे अनु करया न्हू चाल ना रोजी आ, यू आर व्हेरी स्मार्ट व्हेरी स्मार्ट इथं गेली किडनी सारखी बरीशा राहा किडनी अरे लोल्या एका लागून काय 2 क्लास शिकलो पयला एक किडनी मुठाई एक किडनी मुठाई लिव्हर 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 व्हेरी स्मार्ट लिव्हर आनी ब्रेन हुंय आसत तरी ब्रेन कम्स आफ्टर रेन वेटर बियर हाडूंक लायल्ली हुंय पावलो येस सर येस सर सर हाच्या येयल ना आमी जेवण जेच्या येयले ऑर्डर घे आमगेली जेवणा ऑर्डर किती दिया गो किती जेत तूं म्हाका जेवपाक कांय नाका म्हाका फकत खावपा जाय आ. चिकन चिली चिकन चिली म्हाका चिकन 5.5 5.5 म्हणजे चिकन 5.5 म्हणजे चिकन 65 इंग्रजी चिकन 65 कोंकणी 5.5 बैल हिच आणि माका चिकन 125 सर कितें उलयताय रे सारकी ऑर्डर दी मरे अरे कितें चिकन 65 येत जाल्यार चिकन 125 येवपा जाय 125 येना सर किलो केस तरी चिकनाचो आपल्या जाय तें कोताय मरे आमकां स्पेशल फ्राइड राइस हात मुगो हे हांव फ्राइड राइस ते ना गाणा हांव का फकत चिकन दोगांयकूय चिली फ्राइड राइस चल वस झाले थंयत कितें आमकां हेच तापयल्यार मरे वेटर राखू कळ्ळें तुका भिताय जेवण बा बेगीन हाडटाय पूण भिरांत दिसता एश कोन तापयलें म्हूण रागान हीक बीक घायना मरे तो आमकां सर घे तुमचे स्पेशल फ्राईड राईस आमगे स्पेशल फ्राइड राइस प्लेट हाडटा प्लेट प्लेट नाका. प्लेट नाका आमकां कशा तू जेतले प्लेट गरज ना दुच्या त्रास मरे बिश्टू गोटू तू जाण मरे हे सांतू हे रेस्टॉरंट मरे मुगेलें सारकें फामाद केन्ना म्हाका चान्स पडलो हांव हिंगे येता ओय रेस्टॉरंट भेट सारकें जेवण एकदम बरें जाता सेंड सॅन्ड एंड सी मिनिंग जाण तू मिनींग म्हणजे सॅन्ड एंड सी रेवानी दर्या बाबू हॉस्पिटल सगळा देऊ मुंग्या रेस्टॉरंट बरें हा मुगो जेवण Yes, Tasty. हा हिंगा हाय उदतें पोतयें घालचें हे तूं कितें पेज जेयता अगर आवडे अगिरा कितें रितीन जेय मरे
हेच कोण जे रे स्टायलीन शी म्हाका इतलोच गो ते बेस्ट लागले बेस्ट की जाल रे की जात रे तेका एका नी की जात रे किती झाले ए मुजमान ए मोन्या बिया कितरे तेका अरे जात किती पाय हाडून वयता तुझी मायची मोडी हाडून वयता अशें पोस्ट वचोन येता पोस्टांक वयर पोस्टांक कित्या रे रेजिस्टर रेडी अरे आता आनी पोस्ट येयला पोस्ट बंद मरे आज संडे मरे म्हाका जाय जाल्यार उगडटे हांव येता रोखडो येता आवय म्हजी माय आनी पोस्टां वयता जाल्यार हाटल्यान हात घालून वयताय नाक जालो मग गेले गो गेल हुई गो आतां हांव जाणा असो येयलो पोस्टांकू ऐ ग जीव गोळ्याक हाडत ती आमचो अशी ए की जात रे तुका कितें जाता रे जात रे आतां तू कितें जाता रे खंय वयता रे फार्मासी वयता फार्मासी फार्मासी कितें करूं गो केक ऑर्डर केलो आहा फार्मासी केकू येयलो येयलो हाय ग रज ग हिंगा किती करती अरे सिद्धप्पा तू इंकित कोत रे अरे बार्यो 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 कित्याक दोडदी रे फ्रायड रायस कितें तरी गायला आवय 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 सगळे गायदोड्याक म्हाका हेंग मान हाय अरे वाळ वळल्या आवय 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 दोडदीरा मोठा द्यार बाय सर बाबा चोय हा हे बिल मरे ते दोगोय फारीक कोतले हा हांव वयताय हा उगोत जाता ओके चल चल हेजे तू घासपाचें आनी हे म्हाका घासपाचें चालू कितें घासिता मंच मोडे तुजी मंच मोडी घाशीता चोय हे म्हाका काम लागोता कोणांगे जाणटो तो सिंदापा तेणे आमकां त्रासां घालूंक जाय म्हूण केला हा ती मेणी चमतो बश कसले ते भाशेन त्या घाशया दोगोय दोन चड उलयनाकात बेगीन घासात बिल फारीक करिनात आनी चड उलयतात पात्रांव घासताय 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 पात्रांव ओय आमगे ओगले तो घेवन गेल न्हू आम घासूंक उलय घासीत राव